शेतकारांक वचून आमी रिवायव करीत हे सांगपाक की बाबा तुमी शेतां रोया आमकां तुमी आमी बियां दितना पळय एंड ऑफ द डे कितें आहा आमी 5 वर्सांक इलेक्शन जाता कसो जाता सरपंच ऑर मेंबर्स ऑर पूण त्या टायमार आमी तुमकां जे तुमी पयशे टॅक्स दिता ते तुमकां वचून दिता हे आतां बियां आमी कितें म्हणलें बजेट केलां आमी बाबा ही बियां तुमकां दिवपाक फ्री ऑफ कॉस्ट आनी तुमी घाला प्रॉब्लम ना पूण अशे तरेन तुमी जाय जाल्यार आमकां खूब आतां आमी आदी बामणटोडे म्हणून आसले बामणटोड्याचेर तितूरूय आमी शेत लायताले शेतां आनी आमी लाटीचेर उदक काडटाले आनी लाटींतल्यान सारकें उदक आमचे शेतान येतालें सो हे तरी परतून आमी करीत जाल्यार बरेंच आमी आमचो वाव आमचो हे कितें आमी करूंक शकता हे परतून आमकां सुबेज आसतले कित्याक आमी सदांच मार्केटान वयता ही आतां भाजी आमकां भायर सावन येता वी आर नॉट सेल्फ सफिशियंट वी हॅव टू डिपेंड ऑन द अदर स्टेट जर तर एक आमी करीत जाल्यार आमकां बरें जातलें आमकां जी मेवल्या जी बियां जी अवेलेबल आहा जी झोनल ऑफिसार मेळटा आमी ती क्लीन उखल्ले ओनली टू प्रमोट द एग्रीकल्चर एंड अवेरनेस टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर विथ द फार्मर्स एंड द आमची जी लेडीज आर स्पेशली यू कॅन हॅव द किचन गार्डन जाल्यार घराच्या भायर धाकटुले कितें जागो आहा तेच्या वाजांनी सुद्दां लावं येता तसले आमी सीड्स आमी झोनलांसून हाडलेली आसा आनी विथ द गायडन्स एंड द हेल्प फ्रॉम द गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड आयज हो प्रोग्राम आमी हांगा घडोवन हाडला विथ द एसिस्टन्स ऑफ विलेज पंचायत कालंदर आमचे मदीं आसा म्हणजे जे तुमकां एक शेतकामती बद्दल किंवा ह्या बियां बद्दल किंवा कशें कितें लावप आनी तेची कशी कितें काळजी घेवप हें सांगतले आसा की जे स्वता एक एडवान्स डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर जावन आसा आनी स्वताची नर्सरी सुद्दां त्यांनी चालू केल्ली आसा मिस राजेश्री मिस इखनी नाईक तशेंच आमचे मदीं आसा खुबशे लोक आमी आमच्या घरा फाटल्यान झाडां रोयता पूण समटायम्स ती सक्सेसफूल जायना आमी म्हणटा बी घातले बी रुजोवन येयना थोडे लोक म्हणटा मुगेर येता मुगेर कोकरून घेवन येता कंपोस्ट युनीट करता जाल्यार म्हणटा वास येता तेका किडे पडटा कंपोस्ट युनीट सक्सेसफूल जायना ते ह्यो गजाली आमचे कित्याक सक्सेसफूल जायना जाल्यार ज्यो बारीक बारीक आमी मिस्टेक करता तेजे खातीर आमचें किचन गार्डनींग फ्लॉप वयता बारीकशा किचन गार्डना पासून आमी आमचो सेविंग्स आहा मंथली जी आमी वेजिटेबल्साचेर मोडटात ती सेव करपाक शकता प्लस आमकां फ्रेश एअर गावता सेकंड थिंग आमची बेश्टी जमीन पडीक पडलेली आसता ती आमी प्रोडक्टीव कितें तरी प्रोडक्टीव करपाक शकता आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग आमचो वेस्ट आहा तो आमी कन्वर्ट करपाक शकता हे आमचे बेजीक जाले आमी किचन गार्डनींग कित्याक करपाक जाय आतां किचन गार्डनींग करता आसतना आमकां ऑलवेज सायट सिलेक्शन मेजर पॉयंट सॉयल ट्रिटमेंट आमी म्हणटा कितें घरा फाटल्यान झाडां रोयता सॉयल ट्रिटमेंट आनी कितें जाय व्हेरी इम्पॉर्टंट थर्ड पॉयंट सीड ट्रिटमेंट जरी आमी घरान रोयता झाडां जाल्यार सीड ट्रिटमेंट जाय की नाका हेजेरूय आमकां लक्ष दवरपाक जाय आनी लास्ट पॉयंट आमचो वेस्ट जितको घरचो वेस्ट आहा तो सारको युटिलायज जावन साऱ्याच्या फॉर्मान त्या झाडांक वचपाक जाय ह्यो 4 जर गजाली आमी सारक्यो लक्षांत दवरीत जाल्यार आमचें किचन गार्डनींग सारकें सक्सेसफूल जाता आतां सायट सिलेक्शन असली जागा जाय ज्या जाग्यार स वरां तरी एटलीस्ट सनलायट येवपाकूच जाय नेसेसरी आनी ते जर तुमी माडापणां करत जावं आनी खंयच्या झाडापणां करत रिटर्न ड्रॉबॅक आसता सो एटलीस्ट प्लेस बारीक आसना प्लेस पूण असली झाडां निवड करा ज्या जाग्यार 6 hours सारकी सनलायट येवपाक सेकंड थिंग खुबशे लोक म्हणटा आमची जमीन फर्टायल ना ब्लॅक सॉयल ना सगळी खडखडीत फातर आसा जावं खडक आसा रायट त्या जाग्यार ती फर्टायल कशी करप जर थंय दुसरी माती हाडून एड करप जावं मेजर इशू म्हणटा तो वायटी सारकें न्हू वायटी लागता मातशें जर तुमी एक ब्लॉक घातले वुडन सुद्दां जाल्यार तेका रोखडे वायटी धरता सारकें न्हू आतां तें कशें मॅनेज करप सो आमकां फर्स्ट थिंग त्या जाग्यार 6 वरां तरी सनलायट येवपाक जाय सेकंड थिंग ती खडपत जमीन आसली तरी जाल्यार ते जमनीक आमी माती बेटर ते कशी करपाक शकता त्या जमनीचो ऑर्गेनीक कार्बन आमी कसो वाडोवपाक शकता तेचेर काम करचें पडटलें आनी थर्ड थिंग आसा ती त्या जाग्यार उदक इरिगेशन सिस्टम पावता काय ना
थोडे लोक म्हणतात आमी पावसानूच रोयता झाडां, समर सिजनान रोयना कित्याक शॉर्टेज ऑफ वॉटर. पूण कमीत कमी उदक सुद्दां यूज करून आमी बरें किचन गार्डनिंग तयार करपाक शकता. तेजेर बरयता 90% जर्मिनेशन, 99% जर्मिनेशन. जेन्ना आमी जर्मिनेशनाक घालता तितूंतले 4 किंवा 5 येता, समटायम्स 50% येता, उरलेले येना. कित्याक येना? फर्स्ट थिंग, सदांच सीड जर्मिनेशन हांव प्रिफर करता की सीड ट्रेन करा. हां, तांबडी भाजी, पालक आसा ती डायरेक्ट तुमी प्लॉटार घालात, नो इशू. पूण वांयगी, टमाटा आसता पळय ती सदांच सीड ट्रेन करपाक जाय. सीड ट्रेन एक ट्रे गावता, ताका कॅविटीज आसता आनी तेज्या भितूरचो मिडिया यूज करता. आमी कितें करता, सीड ट्रे मार्केटांतल्यान हाडटा घराकडे, 10 रुपीज 12 रुपीज एक आसता आनी माती घालता भितर आनी माती घालता आनी सीड्स घालता आनी 4 दिसांनी कितें म्हणटा, सीड जर्मिनेटूच जावन येना. सो सीड ट्रेन भितर जर सीड जर्मिनेशन करतले जाल्यार आमकां कोकोपीट यूज करचें. जर कोकोपीट यूज करीत जाल्यार कितें जाता, कोकोपीट त्या सीडाक जाय तितकोच मॉइश्चर लेवल प्रोवायड करता. हां, आतां सगळ्यान कोकोपीट म्हणजे कितें तो खबर आसा न्ही, जो कातो आसता ताका प्रोसेस करून बारीक करून ताचो पिठो करून मार्केटान विकता, ताका कोकोपीट म्हणटा. काट्याचो करता कमीत कमी त्या सीडलिंगाक 20 दीस तरी वचपाक जाय, 15 ते 20 दीस. तेच्या उपरांत ते तुमी सीडलिंग ट्रान्सफर करपाक शकता. एज पर वरायटी तेंचे ट्रान्सप्लांटींग टायम डिफरंट आसता, बट जनरल जे आमी बारीकशा घरान करता तेच्या खातीर आमकां इन जनरल 15 ते 20 दिसां भितर ट्रान्सप्लांटींग जावपाक जाय. जर तुमी ग्रो बॅग्सान लायतले जाल्यार ग्रो बॅग्सान लायतना पोना बेजाक कितें तरी घाला. जाल्यार एकदां कितें जाता, ते ग्रो बॅग्स कशे उरता, उदक घालून घालून ते प्लास्टीक आसा तें पाड जाता. सो पोना कितें तरी खळाक घाला कापेत बीन, मागीर ग्रो बॅग्स दवरा. हे दोन तरेन करपाक शकता तुमी, एक बेड वे आनी एक ग्रो बॅग्स यूज करून. हे जालें प्लांटींग. आतां प्लांटिंगा उपरांत आमकां तेका जे फर्टिलायझर दिवचें पडटा. बेस्ट पार्ट किचन गार्डनिंगान म्हणटा तो, जो घरांतलो तुमचो वेस्ट आहा तोच तुमी यूज करून तुमचें किचन गार्डनिंग करपाक शकता. हां, म्हणजे भायल्यातल्यान तुमकां कांयच हाडपाची गरज ना. हळशीक उदक आसा, निवळाचें उदक आसा, तें तुमी सगळें घालपाचें. फक्त कितें, नुस्तें, तेलकट आनी मसालो ह्यो 3 गजाली किचन गार्डनान घालपाच्यो ना. त्यो सोडून बाकी सगळो जो तुमचो वेस्ट आहा तो घालपाचो. थोडे लोक कितें करतात, जेंच्या घराक गाय आसा ते बायोगॅस खुबशे लोक करतात, तेजो वेस्ट येता ते घालता. आनी हांवें रिसंटली एक महाराष्ट्रा सायडीन विजिटाक गेल्ली, थंय पळयलें तेजें चिकन सेंटर आहा. तो कितें करता, चिकन कट केल्या उपरांत तेजो वेस्ट उरता तो सगळो बायोगॅसान घालता आनी तेजो जो आउटपूट येता वेस्ट सगळो तो सगळो झाडांक घालता. तो म्हणटा तितून कितें आसता, आमचें जे बायोमील म्हणटा आमचें, तो सगळो तेका प्लांट्सांक गावता म्हणटा. सो ह्या तरेन तुमचो जो वेस्ट आहा तो कन्वर्ट करपाक शकता. आतां जेन्ना तुमी प्लांटींग लायलें, त्या प्लांटिंगेक तुमकां एकदां लायलें फक्त सारें घातलें म्हणून जावना, टायम टू टायम विडींग करपाक जाय. ताका आमी पेस्ट इन्सेक्ट येता कसले कसले. आतां पेस्ट इन्सेक्ट येता म्हणटकूर आमी आतां बेजीक फंडाचो म्हणटा आमी यूज करता. गार्लीक, जिंजर पेस्ट, लसूण घेवपाची, गार्लीक, चिली घेवपाची, ती वाटपाची आनी एका लिटर उदकान डायल्यूट करून स्प्रे करपाची. पेस्टांक बारीक येता ताका. सेकंड थिंग, नीम ऑयल, जे आमकां मार्केटान अवेलेबल गावता. नीम ऑयल स्प्रे दिवपाचो. जर नीम ऑयल नाच जाल्यार निमाचें झाड आसा तेजी पानां हाडपाची, कुसत घालपाची 2-3 दीस, तेजें उदक बरें घालपाचें, तें स्प्रे करपाक शकता नीम ऑयलाचें. थोडे लोक कितें करता, हळदू बीन घालता, जर तेज्या वासान बाकीचे इन्सेक्ट बीन येवपाक जायना ते. आतां जर ते कांयच करपाचें ना, इजी वे जाय जाल्यार रोजां आसता पळय, रोजां ती रोवपाक शकता. रोजां मॅरीगोल्ड म्हणजे ट्रॅप आमी म्हणटा ते ट्रॅप्सांक सामकें डायवर्ट करपाक जाय जाल्यार क्रॉप खंयचो घालप म्हणटा तो बेस्ट रोजांचो घालपाचो. आतां तुमची जर प्रोडक्टिविटी वाडपाक जाय, सगळे लायले तुमी टोमॅटो आनी कितें, आनी प्रोडक्टिविटी वाडपाक जाय आनी जमनीक ते इन रिटर्न दिवपाक जाय जाल्यार लेगुमिनस क्रॉप, अळसाणो बाकीचो कितें आहा तेजें हार्वेस्टिंग करपाक तें झाड तितूनच मोडून घालीत जाल्यार जमनीन आमचो कितें जाता, नायट्रोजन कंटेंट वाडटा. सो लेगुमिनस क्रॉप घालपाक शकता. हे जाले आमचे ओवरऑल व्यू. आमी किचन गार्डनान कितें कितें इन्क्लूड करपाक शकता. क्रॉप खंयचो घेया तुमी, नो इशू, सीड्स खंयचे घेया, पूण स्टार्टींग मॅनेजमेंट आमचो सॉयल प्रिपरेशन आनी ताका इन्सेक्ट येता तेजो आनी इरिगेशन, हे जर 3 गजाली आमी सारक्यो मॅनेज करीत जाल्यार आमचें बऱ्यापैकी किचन गार्डनिंग तयार जालें. पंचगाव्य, जिवामृत आयकलां केन्ना? सो जिवामृत बेसिकली गायचें शेण, मूग, जागरी, बेसन आनी सॉयल हेजें मिक्सचर यूज करून करता. हे जिवामृत सगळ्या झाडांक बेस्ट आसता. जर तुमची इंडोर प्लांट्स आसत जाल्यार तांकां 15-15 दिसांनी घालपाचे. वेजिटेबल्स बीन आसत जाल्यार तांकां एक 20-20 दिसांनी बीन घालपाचे.
खंयच्या झाडांक वॉटर चलता, कोकोनट आसूं जावं फ्लावरिंग आसूं जावं इंडोर प्लांट्स आसूं, सगळ्या झाडांक घालपाक शकता. सो बेस्ट वे बायो एन्झायम. दशणीची फुलां आसूं जावं कसली फुलां आसूं ती देवाक घातल्या उपरांत जावं रोजां आसूं ती फुटता, ती भायर उडप ना. ती एका बॉटलीन दाखयता तुमकां. हाफ ती बॉटल करपाची, हाफ बॉटल करपाची. जी तुमची फुलां आसा, दशणीची फुलां जावं कसली फुलां आहा, रोजां सुद्दां, ती कट करपाची. इक्को लेयर तरी भरपाचो. हाफ बॉटल भरपाची आनी हे मार्क दिसता पळय इक्को पर्यंत ते तुमचो वेस्ट आहा तो घालपाचो आनी पॅक करून दवरपाचो. डेली फक्त ती बॉटल ओपन करपाची, कित्याक तितून गॅस फॉर्मेशन जाता. थोडे दिसांनी कितें जातलें, 1-3 म्हयन्या उपरांत तुमचो जो स्थळ आहा तो सारको ओपूंक शकता, डिकम्पोज जातलो. आनी हे बायो एन्झायम जाले म्हणून तुमकां कशें कळटलें, तुमी वयर पळोवपाक शकता व्हायट कलर बुरशी येयल्या. ती जेन्ना बुरशी येयली म्हणटकूच तुमी समजपाचें की तुमचो बायो एन्झायम सक्सेसफूल जालो. आनी ती जर बुरशी येवना जाल्यार समजपाचें तुमचो बायो एन्झायम सक्सेसफूल जायना. आतां नॉट ओन्ली फ्लावर्स, तुमी घरांतलो वेस्टूय यूज करूंक शकता. थोडे लोक कितें करता, आंब्याच्या सिजनान आंब्याचो बायो एन्झायम्स करता. घरांतली जी वेजिटेबल्स उरता कट करून कितें आसूं ती सगळ्या अशें बॉटलीक कुसत घालपाची जावं व्हडल्या आयदनान कुसत घालपाची. हो जालो बायो एन्झायम. आतां तेजें डायल्यूशन म्हणटा तें खूब तरेन आसा, बट हांव सजेस्ट करता 1 टी कप एका लिटर उदकांत घेवपाचें आनी खंयच्या झाडांक घालपाचें. 1 टी कप इन 1 लिटर ऑफ वॉटर.